धन्यवाद पुराजनक हे सेशन जॉइन केले खातीर रेग्युलरली कोणेक तास प्लॅटफॉर्म मारितून पुराजना धन्यवाद तुमगेले पुरा डिवोटीसाक दंडवत प्रणाम करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन किंचित रूपार सेव करता भाग्य मेळटा ताचे खातीर तुमकां धन्यवाद करून सेशनाक मुखार सुद्धा कोण पुराजन तुम्ही युट्यूबाचेर रेकॉर्डिंग मागीर पळयतात केन्नाय तुमकांय पुराजना धन्यवाद आनी स्वागत असें सेशन. सो आमी शिष्टाष्टकम सिरीज कंटिन्यू करता आसत आमगे सिरीजाचे हेंच एक ध्येय एम की आमी आमगेले देवाल नामस्मरणा प्रिती भक्ती प्रिती आनीक आमगेले एक वाडून येवच तशी देवान चलोवसून दिवका म्हणून त्या मुडारी आमी हे सत्संग हे एवरी म्हणटा पळय संडेक हे आमी पुराजन भाग घेता आसत. सो देवाले प्रार्थना करून हे सेशन मुखार सुया. पॅटर्न सेम असेल प्रोग्रामाचे ते श्लोकावर एक डिस्कशन करूया मागीर एक राउंड 108 पर्यंत हरे कृष्ण महामंत्राची जप आमी पुराजन मेळ न्हू प्रभुपाद स्वामी रेकॉर्डिंग आउट करूया आनी लास्टार कोणाले कसं कॉमेंट कसं शेअर करता जाल्यार तुम्ही लास्ट 5 मिनिट्सान तू सेशन एंड जाता आमी ते सेशन कंटिन्यू करत तशी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी च प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आम्ही तिन्ही श्लोकारी लास्ट टाइम केले आणि 4 श्लोक म्हणले केले जाल्यार तिन्ही श्लोकान तो आनी ಸ್ವಲ್ಪ इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आसा सो आम्ही तिन्ही श्लोका वयरी कंटिन्यू करू. सुरेश श्लोक आशिल्ले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. दोन्ही श्लोक. नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं ह्या जनीनानुरागः. या 2 श्लोकांत आम्ही पळयलें की देवाल आनी देवाल नामांतू कसने एक व्यत्यास ना कसने डिफरन्स ना आनी देवान सांगचे चैतन्य महाप्रभून की प्रार्थनेन तू की देवान तागेली पूरा शक्ती नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पित पूरा शक्ती अर्पण केलेली आसा ह्या नांवा भितरी. सो आमी खंयची मुडारी खंयची भावनेन देवाल नामस्मरण करता ती आनी कितले सिरियसली आमी कितले भक्तिभावान देवाल नामस्मरणाचें उच्चारण करता ती त्या प्रकार देव खंडित रेसिप्रोकेट करता म्हळ्यार आदान प्रदान जाता देवाल उठू आनी देवाल आशीर्वाद मेळ न्हू देव देवाल विशय आमकां मन आवची तशी कळटा केन्ना आमी नामस्मरण करतात देवाल्यान. सो हे नामस्मरणाचे एक व्हड विशय म्हणून चैतन्य महाप्रभून हे सुरे 2 श्लोकांचो सांगचे आसा आनी ताचेर आमी पवित्र वय जावेत ह्या जन्माचे कशें अश्मी माताजीन त्या भजनेन सांगिल्लें हे जन्माचे उद्धार करचे साध्य असे ह्या देवाल नामस्मरण केल्यार. तिन्ही श्लोकाचे. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानतेन कीर्तनीय सदा हरे. सो दोन्ही श्लोकांत इहा जनी नानुराग म्हळ्यार म्हाका कांय रुची ना म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता ते जाल्यार तिन्ही श्लोकांत सांगतात की आमी असल भावन दवरल्यार ह्या श्लोकान सांगल्या म्हणजे त्रिनाद तृणा की ना उण आसत म्हणून तरोरपि सहिष्णुना आमी सहसून म्हळ्यार रुक्का म्हणजे सहन करतात. अमानी न माने विंगड जना रिस्पेक्ट दिवचे तयार आसती जाल्यार आमी स्वयं जावन विंगड जनाल्या कसं रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करतात म्हळ्यार कसं एक प्रकारारी सत्कार एक्सपेक्ट करना ती आमकां जावका म्हूण दिसना तशी एक भावन आसल्यार त्या एक रायट मूड तेंच्यान आमी
कीर्तनीय सदा हरी. सो आमी ते मेन ताचेर 2 पॉयंट लास्ट टायम डिस्कस केलें की हे विनम्र जावचे, ह्याचे आमी प्रॅक्टिकली पळयल्यार कसं करूं येता म्हणून. तातूंत आमी डिस्कस केलें प्रभुपाद स्वामी एग्जाम्पल की तांणी कशी व्हड संन्यासी जावन आशिल्लीं ती भारतांत. चलेरीची तांणी तांगेले गुरू आज्ञा खातीर अमेरिका चमकलीं ती. थंय कितलीं वर्स तांकां कोणालो गुर्त ना, तांणी भारी कश्टार आशिल्लीं ती. जाल्यार तांणी ते संन्यासी आमी एक व्हड स्वागत सत्कार जावका खंय गेल्यार एक नांव पावका, तशें तांगेले मनांतू थंय सेव करता नाशिल्लें. कसं जाल्यार तशें आशिल्लें जाल्यार तांणी फुडले 2 म्हयने भितर सोण येता आशिल्लीं आपास. जाल्यार तांकां सनकी एक गुरू आज्ञा हे चैतन्य महाप्रभून कीर्ती देवाल नामस्मरण हे भक्तीचे विशय सगळें विश्वाक कळुका आणि त्या प्रकारे तांगेले गुरू आज्ञा तांणी केलें. सो तांणी एक प्रकार ते विनम्र जावंस तांणी प्रॅक्टिकली दाखयलें ना. म्हळ्यार आमगेल कसं अहंकार अशें पुरो की म्हाका हांगा स्वागत सत्कार जावका पुरा 10 जणांना म्हाका होगळ चुका अशी तांगेल मनान नाशिल्लें. तांगेल मनान हेंच आशिल्लें की सेव कशी करूं येता म्हणून. सो तांकां कोण एप्रिशिएट करता ती सत्कार करता ती करना ती त्या तांगेल विशय नाशिल्लो. तांगेल कसं मनांत एक मात्र आशिल्लें की खंयची रुपार तांगेल गुरूल सेव करूं येता म्हणून. ते गुरूल सेव करतना खंय तांगेले सत्कार जालो, स्वागत जालें, नांव पावलीं ती, तो विशय वय तांणी देवाल सेवे खातीर उपयोग करता आशिल्लीं. नांव पावल्यार तांणी ना म्हणा ती. कसले ताजेन वय कसं ख्याती मेळ्ळ्यार त्या ख्याती वय तांणी आनीकय त्या भक्तीचे ते आंदोलन आनीकय मुखारसून वचचें तशें त्या प्रकार तांणी केलेलें. आनी एक विंगड विशय आमी पळयलें म्हळ्यार त्रिनादपी सुनीचेन कीर्तनीय सदा हरी म्हळ्यार एक तर मिनींग अशें पुरो की आमी केन्नाय देवाल नामस्मरण करता आसती. म्हळ्यार दोनीच्यांनी आमी आनीक एक विशय पळयलो म्हळ्यार की देवाल नामस्मरण करता आसती तो एक विशय वय, जाल्यार आनीक एक विशय म्हळ्यार आमगेलें एक प्रकार आमी जीवन अशी करता ती खंयच्यान देवाल म्हणटात पळय देवाल विशयान कनेक्टेड आसत आमी पुरा आमी कशें जिवनांत करता ती. म्हळ्यार एक प्रकार आमगेलें मन खंयचें काम असो आमगेली व्याप्ती करता आसो ती घरा काम अशें पुरो और डायरेक्टली देवाल सेव करता ती शास्त्र अध्ययन करचें, देवस्थानां वचचें, कीर्तन करचें, खंयच्या प्रकारान आमगेली जीवनशैली देवाल कनेक्टेड आसल्यार त्या वेळी म्हणटात पळय कीर्तनीय सदा हरीची म्हणून. सो त्या प्रकारान आमी पळयत की अशी आमगेले एक लायफांत फोकस आसल्यार आमगेले मेन लायफांत जिवनांत ह्यांच अशें पुरो की आमगेले कोणी सत्कार करतात की ना, आमकां गोल्स दितात की ना, एप्रिशिएट जातात की ना, जाल्यार आमगेले मेन पॉयंट अशें पुरो की आमी कृष्णाल भक्तींत आमगेलें मन कितलें आसा आनी आमी कितले प्रबल जावन आसा ती देवाल सेव करचें तोच एक आमगेल्या जिवनांत व्हड विशय जातालो. बाकी पुरो वस्तू येता वता आसतालो म्हणून. सो हें एक प्रकार अमानी न मान देनाच पॉयंट जाल्लें. आनी ते सुरेश त्रिनादपी सुनीचेन म्हळ्यार कसं एक ते प्रभुपाद स्वामी एग्जाम्पल पळय जाल्यार एक पॉयंट हांतूं एक विंगड आनीक एक क्वॉलिटीज एकदम इम्पॉर्टंट आसा. ताका लेखलें की हें सेशन जो आनी मुखावेल सेशन ह्या पॉयंटार आमी एक सत्संग करुया म्हणून. तरोर अपि सहिष्णुना म्हळ्यार सहिष्णुता ह्या विशयार हें कसं नाशिल्लें म्हणून. प्रभुपाद स्वामी तांगेलें एक बूक आसा कृष्णा बूक म्हणून ते धांचे स्कंदार तांणी बरयलेलें तें आनी तातूंत तांणी एक पॉयंट बरयतात की वन्स ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड बाय वन्स एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिच्युएशन्स म्हणून. म्हळ्यार की कोण कितलो महान आसा म्हूण ते म्हणटात पळय कोप येवंस तसलो ते डिस्टर्ब जावंस तसलें परिस्थितीन तो कशी सहन करून घेता आनी कशी म्हणटात पळय तागेली सहिष्णुता भावन कशी दाखयता. पुरा समजताना पुराच्यान चांग आसतात वय जाल्यार ते एक परिस्थिती येता खंय कोप येता और कसं म्हणटात पळय आनी जायना तशी दिसता. तसले परिस्थितीन तो कशी सहनशील राखता ताजेन त्या व्यक्तीला महानता कळटा म्हणून त्या प्रभुपाद स्वामीन सांगलें. ह्याच पॉयंटार आतां आमी नेक्स्ट एक 20 मिनिट्स डिस्कशन करूया. लीव म्हणून लीव कर So, कॉल येतं कॉल येतं दिश करपाक म्हणला ते मग देना एक सेकंड. सो प्रॅक्टिकल वे आमी पळयल्यार की कशें की एक
रियालिटी आमगेल जिवनांत असं म्हणतात पळय, जिवनांत कशें की चलता आस ता जीओ2 आमगेल एक म्हणतात पळय एक प्रकार युद्ध चलता आस म्हळ्यार जीवन म्हळ्यार कशें की पुरा जत्ता आसा आमकां जावका जाल्यार जाता, जायना जाल्यार जाता. आनी आमगेल्या जिवनांत असल परिस्थिती येता खंय आमकां एक म्हणतात पळय कोप येता अशी कसल्या जालें हें जावचें ना आशिल्लें आनी आमी तें एक्सेप्ट करूं तयार ना ती हें सम न्हय आशिल्लें कसलें जाल्लें म्हूण. ताका एक एग्जांपल म्हळ्यार आतां तुमी खंय एक शहरा वता आसत त्या शहरा वताना भितर त्या शहरा भितर वचचे पयलीं चुकून तुमी त्या बायपासा रोडार चमकलीं तुमकां शहरा भितर वचचें आशिल्लें आनी त्या बायपासा रोडार त्या हायवेर गेले सुद्दां मुखार सुद्दां गेलीं ती 20 किलोमिटर तें कसलें कितें यू टर्न मारचें जाग ना आनी तुमकां वचचें आशिल्लें शहरा भितर. आतां थंय रॉंग वाटेर गेल्लीं ती म्हूण तें सुरे आमी स्विकार करता न्हू कोपून बसल्यार जाता मुखार यू टर्न आयल्यार ते आमी एक्सेप्ट करता की आमी रॉंग वाटेर गेल्लीं ती तेन्ना मुखार सुनात खंय वाट सोदून ते समापास यू टर्न मारून ते रायट वाटेर वचचें म्हूण आमी पळयता ती जाल्यार सुरे स्टेप हेंची की आमी एक्सेप्ट करता की आमी आतां हें रॉंग वाटेर आसा ती म्हूण त्या परिस्थितींत सो तें एक्सेप्ट केल्यार आमी कशें करेक्ट करता पळय तें करेक्ट करचें तयार आसतलीं म्हणजे आमगेली मस्त शक्ती पळय मनाची शक्ती पुरा नमुन्याची शक्ती आसा पळय हांतू उपयोग जाता कोपून ताजे विशयी लेखून म्हणटात पळय आमी घश्टून बसलीं ती म्हणून होच विशय आपास आपास सांगून तोच विशय आपास आपास सांगून ते फर्स्ट एक्सेप्ट केलें सुद्दां ते एक भारी एक दुख्ख पावचें सिच्युएशन आसता पळय तांतू दुखून भायर पडटा ती आनी त्या भायर पडले सुद्दां तांतू दुखून मागीर आमी कशें नेक्स्ट स्टेप करता म्हूण आसता पुराजनाल जिवनांत विंगड विंगड परिस्थिती येवच्या पुरो फायनान्शियल कशेंची एक रिलेशनशिपा विशय आसा पुरो खंय कशें आमकां एक नाक जाल्लें और कशें तें आमगेल्या मनांत कशें जावका तशें जायना जाल्यार ते फर्स्ट स्टेप आसा की आमी ते कशें ते रियालिटी आसा त्या सिच्युएशनाचें तें एक्सेप्ट करचें आनी थंय देखून आमी आनी इम्प्रूव जावचें कशें करचें म्हूण तेन्ना आमगेली ती शक्ती आसा पळय म्हणटात पळय इमोशनल एनर्जी और आमगेली मनाची शक्ती आमगेली लेखची शक्ती पळय तांतू देखून आमी कशी भायर पळयता और मुखार सुनेव येता ताचे विशयी पळय येता म्हूण ताकाच हें प्रभुपाद स्वामीन सांगितलें पळय हें रियालिटी देखून एक्सेप्ट करून त्या वॉर आमी त्या रियालिटी वट युद्ध करून जाल्यार की आमी दुख्ख पावता ती तांच्या विशयांत उलोवन उलोवन आपास तें मनां दुख्ख पावतात पळय तें कशें जाता म्हळ्यार तें बदल परिस्थितींत कशें दुख्ख पावतात पळय ताजे किना चड आमी कशी एक दुख्ख पावता ती तें चड जाता म्हळ्यार आतां पक्कने कोणी खंयच्या पिकनिका वतना कोणाक एक ताप आयलो म्हूण लेखया ती कितले की फ्रेंड्सां वट वचका म्हूण मन आशिल्लें ते ताप आयले निमित आतां तुमकां वचचें जायना आतां कोणाक वचचें जायना पक्कने त्या व्यक्तीन लेखलें हो पुरा जेन्ना गंमत करून पिकनिका चमकलीं ती म्हाका एक ताप आयलो म्हूण म्हाका येवचें जाय न्ही कितले दिवस देखून प्लॅनिंग करता आशिल्ली पुराजन कितले खुशेर आसत पळय आतां हांव आमकां ताप येवन हांव घडकड बसला ताजेन दुख्ख पावता ताजेन मनान दुख्ख येता तेन्ना न्हिजावन ते तापान जावचे कितले कश्ट आसा पळय ताजे किना कितले की चड कश्ट ते आमी दुख्ख पावतात पळय हो म्हाका वचचें जाय न्ही म्हाका वचचें जाय न्ही तें आसतलें म्हळ्यार तापा किना चड हें दुख्ख चड आसतलें सो आनीक एक दृश्टांत घेवपाचें जाल्यार पक्कने कोणी व्यक्ती तें पक्कने ते स्टेशनांनी कुलीजन आसता ती म्हळ्यार कोण ते सामान उखळ व्हरतात आतां ताका दुड्ड दिला आनी ताणें 20 किलो उखळटा सामान जाल्यार कोणी ताका 40 किलो दिता वजन ताण 20 किलो उखळचे दुड्ड गेल्यार ताणें 20 उखळटा 40 उखळल्यार कशें जाता 20 किलो दुड्ड घेवन तो 40 किलो उखळटा आसत तितले उखळ्ळ्यार पुरो म्हळ्यार कशें की एक परिस्थिती आसा तांतू ऑलरेडी कशें की आमकां नाकनातील जालना जाल्यार ताजे विशीं आमी हेचून ते घश्टून म्हणटात पळय तें लेखून लेखून ताचे 20 किलो आशिल्ले 40 किलो करून सोडतात म्हळ्यार आनीक बर्डन करतात आमकां सो तें आमी एक्सेप्ट केलें सुद्दां ती कशें एक रियालिटी आसा आनी तांतू देखून कशें भायर पडचें तेन्ना आमी लेख येता हाजे वट कशी हें सिच्युएशन आवट डील करूं येता म्हूण सो हें एक पॉयंट आशिल्लें सेकंड पॉयंट आमी डिस्कस करूं येता म्हळ्यार की अशी सहनशील जावन बशें म्हळ्यार नुतव बशें कसलेंय जाल्यार उलोवचें ना जाल्लें कोणीय आमकां मस्तून वयल्यार कांय अडना आमी सहनशील जावका तरोर अपि सहिष्णुना आमी नुतव सुका तशी न्हय हाची एक मिनींग आमी पळोवया आतां गिताच तुमी हें व्हड हें श्लोक दोनी अध्यायाचे आयकून आसा पुरो की मात्र स्पर्शास्तु कौंतेयो शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास तां स्थितिक्ष्व भारत तेन्ना तां स्थितिक्ष्व भारत कृष्ण सांगता तूं की आनी तूं म्हणटात पळय पुरा लेवलार देव सांगता शरिरा लेवलार मात्र स्पर्श आसता कौंतेय सुख दुःख आसता
म्हळ्यार शीतोष्ण शाक असता, थंडी असता, मागीर म्हणतात पळय हे आगमा पायन एक एक पंथा एक एक पंथा म्हणतात पळय येता आसता वत्ता आसता म्हणून असल पुरा परिस्थिती जाल्यार आमी तामस्थितेश्वर आमी सहन करून घेवका म्हणून सांगतात. जाल्यार देव वापास मुखार 11 अध्यायांत ह्या एक पॉइंट सांगता, तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मय्येव निहत पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची. की लढाई करी या युद्धांत भाग घे, तुगे शत्रुजनाक पराजित करी आणि या होड राज्य प्राप्त करून घे. आणि ह्या पुरा अरेंजमेंट कोण जालेलें आसा म्हणून देव सांगता, तू निमित्त मात्र म्हणून अशी देव ताका सांगता म्हणून. सो आता आमी हें पळयल्यार महाभारताचे विशय तातूंत पळयल्यार कसले अर्जुन त्या युद्धांत आसा, कसले की कौरवान कितली बाद दिलेली आसा तांकां, द्रौपदीला अपमान केलो, तांकां मेळचे आशिल्लें तें राज्य काण घेतलें, चडाव जेन्ना तांणी पुरो ते अधर्मीक जावन आशिल्लीं तांणी. सो कृष्णांक सांगना दोन्ही श्लोकां सांगले म्हणजे ताम स्थितिक्ष्व भारत हे दुर्योधन कौरव जन तुका बाद दिता आसा ती सहन करून घ्या म्हणून तरोरपी सहिष्णू सहन करून घ्या ना. कृष्ण कसं सांगता की एक व्हड अधर्मा विशय जाल्लो आसा हे दुर्योधनान कसं केला तें तुगेले क्षत्रिय जावन न्हू तुगेले तें धर्मू की ताका पराजित करून एक चांग राज्य स्थापन करका म्हणून. सो ताम स्थितिक्ष्व भारत मागीर सहन कसं करका तू तसले देव सांगता सहन करून घेवचें ना म्हणून दोन्ही अध्यायांत सुरेश सांगला सहन करका म्हणून जाल्यार कसन सहन करता आनी कसन सहन करची ना ह्या पॉइंटार आमी कसन पळोवं येता. सो हातू आमी एक विशय पळोवं येता की देव अशी सांगता आसा की हे धर्माचे स्थापन करचे विशय भारी व्हड हे सहन करून घेवचें नज हे पुरा दुर्योधनान केलो हो पुरा विशय पण तो सहन करू नज मागीर देव कसं करू सहन करू सांगता आसता का इसलिए की आमी कोतच भगवद्गीतेन तू सुरेन तू अर्जुन युद्ध करू तयार नाशिल्लो ताका देव कसं सहन करू सांगता आसा की ह्या युद्धाचे धर्माकार्यान तू युद्ध करताना तुगेले प्रितीचे जन हे आसात तांतू आमकां तसं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तांणी पुरा अर्जुनाक प्रितीच जन आशिल्ले आनी तांगेलो तूं लढाई करताना तू खंडित दुःख जातालें तें सहन करून घेवका कसले की तांतूय दुःख आसा जाल्यार धर्माच कार्य पळय ते व्हड विशय त्या व्हड विशय त्या कार्याचे धर्माचे तुगेले तू कसं कर्तव्य करताना हो विशय पळयल्यार सान ते धर्मा कार्याक ना हो सान विशय म्हळ्यार धर्मा कार्य पळयल्यार ते तुगेले गुरुजना खातीर ते प्रितीन तूं त्या भावनेन ते युद्ध करना म्हूण दिसता पळय तो सान विशय म्हळ्यार हांतू तो व्हड विशय कसो नासा तें तूं सहन करूं नज जाल्यार हांतून विशय विंगड कसो विशय आसा पळय धर्म अधर्मीक कार्य समाप्त करताना तो सहन करून घेवका म्हणटलो. म्हळ्यार अशी एक प्रकारार पळयलें की देवान सांगलें खंयची विशयाक सहन करका खंयची विशयाक सहन करूं ना म्हणून. आतां पुरा जनाल आमगेल्या जिवनांत परिस्थितीन तूं आमी विंगड जनाल विशय जजमेंट करूं जायना कसले कोणाल खातीर सान विशय तो विंगड जना खातीर व्हड विशय आसा पुरो कोणाले मस्त दुड्ड आसा तागेले 1 लक्ष गेल्यार तागेले खातीर सान विशय तो जाल्यार कोणाक दुडवाच कश्ट आसा तागेले 1000 रुपये गेल्यार तागेले खातीर तो व्हड विशय जातलो. आमी विंगड जना खातीर हें जजमेंट पास करूं जायना की हो सान विशय व्हड विशय तूं हातूंत दुखून भायर यो म्हणून पुरा जनाल जिवनांत तूं परिस्थिती विंगड विंगड आसता आनी एकल्याल खातीर सान विशय विंगड जना खातीर व्हड विशय आसा पुरो आनी विंगड जनाल खातीर व्हड विशय एकल्याल आमगेल्या जिवनांत सान विशय आसा पुरो आमगेले पुरा जनाल व्यक्तिगत लेवलार सान विशय आनी व्हड विशय आसता. मात आमी पळोवं येता की आमी भक्तींत मुखारसून वताना देवाल विशय कसं कार्य करता आसतना तेन्ना असल एक परिस्थिती येवच्या पुरो खंयचे विशय आमी मुखार वताना खंयचो एक विशय आमकां सहन करता पडचे पुरो आनी खंयचो एक विशय आमकां म्हणटात पळय सोडून सोडका व्हड कार्या खातीर. आतां पक्कन एक आनीक एक दृश्टांत घेवं आमी पळयता आमी खंयचे एक मिटिंगांत गेलीं ती आनी मिटिंगांत येता एक व्यक्ती कोण आमगेली लायक गुर्त आसा तो हांक पळोवन गुर्त नातल्या म्हणके वचून बसलो ताका सांगकी लायक इम्पॉर्टंट मिटींग तुमगेले खातीर जाल्यार ते व्यक्ती पळयलें तुमी लेखता आशिल्लीं की ताणें तुमकां आदरपूर्वक हांसूं का और छंद कोण म्हणटात पळय कशी आसा म्हूण निमगो का आनी मागीर वचून बसको जाल्यार ताणें तुमकां पळयलें हांसलो न्ही आनी तुमकां म्हणटात तुमी ना आसल्या म्हणके वचून बसलो तुमकां कोप येयलो हें कसं नाबा व्यवहारू
म्हाका पळयनातले म्हण केले मू आणि सगळ्या मिटिंगान तुमकां त्यांची पॉइंट मना वता ताण कशी अशी मुखेल ओट व्यवहार केला बा म्हाका पळोवन हसनी तो मुखेल्या उरलय न्ही जाल्यार ही मिटींग कशें की इम्पॉर्टंट विषय आशिल्लो वय न्हू सो तो इम्पॉर्टंट विषय म्हाका शिपोवणू तुमी तो व्यक्ती म्हाका पळोवन हसनी म्हूण तोयांची मनां घेवन बसली ती सो आता ह्या परिस्थितींत आमी पळयत तो खंयचे कारणान एक एक पण जन अशें आसता की कसं की मनान चलता आसता तेन्ना तांकां येद्रा दोळ ओपन असल्यार वय तांगेले तांणी पळयनात सम एक एक पंत और विंगड कसं कारण तागेले जिवनांत कसं की चलता आसता का तागेले मूड समना दिसता त्या दिवस ताका हसनी विंगड विंगड कारण आसचें पुरो त्या व्यक्तीला मागीर मिटींग जेतर उलयल्यार तुमकां कळटलें कसं बद म्हणून जाल्यार त्या परिस्थितीन तूं कोप आयला दुख्खा पावली ती हो म्हाका पळोवन हसनी म्हणून सो त्या लेकार आमी पळय तो एक सान विषय त्या परिस्थितीन तूं व्हड विषय कसं न्हय की तुमी एक मिटिंगा भाग घेता आसा ती आणि तुम्ही तांतूं कसं की एक चांग विषय तुमगेलें योगदान करचें आसा त्या मिटिंगांत तूं सो त्या विशयार तुमगेलें मन आसूं का तो ताण पळोवन हसनी और तीन पळोवन हसनी तो एक सान विषय जालो सो आमी केन्ना आमगे जिवनात सान विशयाक ते सानू दवरल्यार आनी कसन एक इम्पॉर्टंट विषय आसा ताका महत्व दिल्यार त्या एक आमगेलें म्हणू येता सहनशील करचें ताची एक पॉइंट अशी न्ही की कसं जाल्यार कोणी कसं म्हळ्यार सहन करता म्हणून मात ते आमगेल्या जिवनात परिस्थितीन तूं सान व्हड विषय आसता ते कसं महत्वाचे विषय आसा ताजेर चड मन दिवन विंगड पुरा विषय कसं पुढे मुखार मागशी जाता आसता तांतूं आमगेली चड मेंटल एनर्जी यूज करनासी खंयची महत्वा विषय आसा ताचेर फोकस केल्यार तें एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आमी सहनशीलता विशय पळयल्यार तो सहनशीलता म्हळ्यार अशी न्ही की नुतं बशें कोणी कसं तापराट मान गेल्यार आमी नुतं बशें कोणी कसं म्हणल्यार आमी नुतं बशें तशी न्हय विशय सहनशील म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत परिस्थितीन तूं सान व्हड विषय आसता सान विशयांत म्हाका ती वायट कोर न्हू घश्टून बैसून ह्यांची जावका त्यांची जावका अशी त्या न्ही मात कसं एक व्हड महत्वाचे विषय आसा ताजेर आमगेले शक्ती उपयोग करून आमगेले परिवारात जीवन बरें जावचें कसं न्हय ताजेर मन घाल्यार तेन्ना आमी जिवनांत मुखार सर येता म्हणून सो आनीक एक आमी हे सिद्धांत पळयता आनी तूं आमी प्रभुपाद स्वाम्याल एक दृश्टांत घेवं येता की प्रभुपाद स्वामी आमी सांगल्या म्हण की कितली सकट तांणी कश्ट पावली ती म्हळ्यार थंय पाश्चात्य देशाक गेलेली तेन्ना पुरो मस्त सकट थंयची जन तांकां म्हळ्यार तांकां कशी एक व्यवहार करता म्हणून वतना एक सन्यासी तूं कसलेपूण येवन उलयता आशिल्ली ती ताका ते कोण सुमती मोरारजी म्हूण आशिल्ली तांणी बैसून तें एक शिप्पारी दोणीर बैसून अमेरिका चमकली ती एक म्हयन्या किंवा चड लागला तांकां अशी न्हय सामानाची दोणी त्या कार्गो शिप म्हणटात ताजेर बैसून चमकली ती हार्ट अटॅक आयला तसो पुरो ते सुमती मोरारजी म्हूण ती व्हड बिझनेस पर्सन आशिल्ली मोरारजी ग्रुपाची ती कोगोत आशिल्लें की इतले वृद्ध अवस्थारी तें दोणीर बैसून अमेरिका वचचें म्हळ्यार साधारण मटा विशय न्ही ताका तीन सांगलें स्वामीजी तेणी सांगलें प्रभुपाद स्वाम्याक की तुमकां भागवतमाचो प्रचार करता न्हू भगवद्गीतेचो प्रचार करता न्हू हे वृद्ध अवस्थारी अमेरिका वचची कसले अगत्य आसा तुमकां कसन दुड्ड जावका कसन व्यवस्थ जावका तुमकां भगवत प्रचार करता भगवद्गीते विशीं हांव पुरा तुमकां फॅसिलिटी कोण दिता हांगा करयात ना तुमी तुमगे मन ह्यांची न्हय की भगवद्गीता भागवतमा विशय तुमकां उरलो न्हू जनाक तांकां हें करता म्हणून हांव तुमकां फॅसिलिटी कोण दिता न्हू हे एजार तुमी तें दोणीर बैसून अमेरिकांनी वचची कसन अगत्य आसा म्हणून जाल्यार प्रभुपाद स्वामील अशी न्हय आशिल्लें की एक तांणी एक संन्यासी आसा ती एक भागवतम भगवद्गीता अशी सांगचें आनी तांगेली कशी म्हूण म्हणटा शांत रुपारी म्हणटात पळय एक जीवन करून मुखार सुचें तशी नाशिल्लें तांगे मनांत एक व्हड विशय आशिल्लो हे भक्ती विशय देवाल नांवा विशय सगळ्या विश्वांत ताचे प्रचार जावका म्हणून आनी ताचे खातीर तांणी म्हणटात पळय तांणी मुखार सून गेल्ली ती आनी तांतूं कसं कसं कश्ट जालना शिप्पार वचून की थंय वचून तांकां कसलें फॅसिलिटी नाशिल्लें कश्ट जाल्लें थंडी गावूं थंयची जन तांकां रिस्पेक्ट दिना सत्कार करना तशिल्लीं ती दुड्ड नाशिल्लें तें पुरा तांणी सहन करून घेतलां तरोर अपी सहिष्णू सो आमी हें एग्जाम्पल पळय कसं एक तांगेलें एक सिद्धांत आशिल्लें आनी आमी हें पळय येतात मस्त जन तुमी नियमीत रुपान देवाल नामस्मरण करता अशें पुरो ती देवाल नामस्मरण आमी हें एक विशय पळयता की देवाल नामस्मरण कर सिद्धा आमगेलें मन खंयकी घेवन वता आमकां 10 वर्ष पूर्व कोण एक 100 रुपये घेतिल्ले त्यावेळी तुमकां उडगास येता नामस्मरण करचें बसले सुद्दां नॉर्मली उडगास येना जाल्यार देवाल नांव घेवच्याक नुतं बसली ती तेन्ना तुमकां 10 वर्ष पूर्व कोण की तुमगेले 100 रुपये घेतिली त्या उडगास येता आनी मागीर तुमगेलें मन सांगता वय ताणें 100 रुपये घेतली
सांजवाळ दिता म्हळें दी न्ही आतां खंय असकी तो मागीर खंय असकी मागीर मन आनीक कडेन वता तागेलें व्हडलें जेवण केलें चलडूं जालें की तांकां खंयची गांवांत असकी तो समो उरलें नाशिल्लो म्हळ्यार खंय 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 वचून ह्यांची विसरून वता की आमी देवा नामस्मरण करचें बसलीं ती म्हळ्यार मन आमगेलें तशें आसा की म्हणटात पळय कसनय करतना कसनय एक विंगड विशय वता म्हणून आमगेले पळयत सो ह्यांच एक पॉयंट म्हळ्यार सान विशय सान दवरचें आनी ताका होड करनासी कसं जालें की आमी कसनय पूण प्लॅन करता ती आमगेले प्लॅना लेकार जायना कसनय आमी एक योजन करतात आमगेले दिवसाची दिनचर्याची की आमगेले बिझनेसांत की कसनय घरा कामांत की आमी कसं की पुरा प्लॅनिंग करता ती जाल्यार आमी कसं प्लॅनिंग करता ती त्या लेकार जायना तेन्ना आमकां म्हणटात पळय अशें जालें तशें जालें हांव लेगीत अशें करचें जाल्यार तें जाय न्ही ताका आमी कसं प्लॅनिंग करचें सोडचें ना प्लॅनिंग करचें सोडचें न्ही जाल्यार की प्लॅनिंग करतना आमकां कसं की एक आमी कसं की एक एम घेतात पळय तेन्ना आमकां एक डायरेक्शन मेळटा फॉर एग्जांपल आमी आतां कोणी हें एक ध्येय केलें की हांव हां भगवत गीता डेली हांव अर्द घंट्या खातीर वाचयता म्हणून तुमी प्लॅनिंग केलें आज देखून हांव डेली अर्द घंटो भगवत गीता वाचयता म्हणून मात परिस्थिती अशी येवच्या पुरो की एक दिवस तुमकां वाचूचें जायना सदां मन लेखला म्हणके जायना जाल्यार आमी तुमी कशें की एक प्लॅनिंग केलें आनी कशें की एक एम घेतला की अर्द घंटो वाचूका ताचे निमित्त तुमकां कशें की एक डायरेक्शन मेळ्ळें एक दिवस वाची नासल्यार विंगड दिवस एक 5-10 मिनीट चड वाजून कवर अप केलें म्हळ्यार आमकां एक डायरेक्शन मेळटा कशी आमी एक गांवां देखून आनीक गांवां वतना आमी पळयच्या पुरो ती की हां 1 घंट्यान आमकां त्या गांवां पावोवका म्हणून एक गांवां देखून आनीक बॉम्बे देखून पुना उडुपा देखून मंगळूर अशी खंय वता आसत आमी तेन्ना आमी प्लॅनिंग केलें की 1 घंट्यान आमी पावता म्हणून जाल्यार त्या दिवस ट्राफिका लेकार एक पंत ट्राफिक आसतना हगूर वचचें पुरो ती मागीर रोड खाली रोडार कोणूय नासता आमी कार फास्ट वचचें पुरो आमगेलें सो आमगेलें स्पीड चिके मुखार मातशें जावचें पुरो जाल्यार आमी प्लॅनिंग करून आमी कशें म्हणटात पळय आमगेलें एक ध्येय आसता की आमी लायफांत ह्या डायरेक्शनांत वचूका दिनचर्याचे विशय असो आनी आमगे लायफा विशय असो तेन्ना चिके स्लो फास्ट जाल्यार अडना आमगेलें डायरेक्शन समजता न्ही तें आमी वचून पावतलीं ती आमगेलें कसं मनांत आसा म्हणून सो त्या प्रकारार म्हणटात पळय एक एक पंत अशी दिसता कसं कार्य करतना आमकां आमगेलें मन सांगता ह्या वे करका वा ह्या वे करका वा घरा काम आसा इतले सकड म्हणटात पळय कर्तव्य आसा इतले सकड म्हणटात रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा मात्तेर आमगेले घराचे आसा पुरो कसं बिझनेसाचे आसा पुरो तुमी वर्किंग असल्या प्रोफेशनाचे आसा पुरो ह्या पुरो इतले पुरा करतना आमकां ह्या वे करका वा त्या वे करका वा दिसता म्हणून आमगेलें मन त्या टायमार अशी सांगचें पुरो की इतली पुरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हें आसा म्हळ्यार हें पुरा कार्य करचें बाकी आसा ना बा हें करूं जायना अशी पुरा करूं जायना आनी म्हळ्यार आमगेलें कशें की कर्तव्य स्वयं आमगेले परिस्थितींत आमगे परिवारा प्रती आमगेलें आमी खंय काम करतात जाल्यार आमगेले ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसच्या पुरो आमी कसं बिझनेस करतात जाल्यार आमगेले कोण ग्राहक आसत कस्टमर्स आसत तांगेले खातीर आमगेले कसं रिस्पॉन्सिबिलिटी आसच्या पुरो म्हळ्यार आमी सो त्या पुरा करतना आमकां अशें दिसच्या पुरो हांतू पुरो आमगेले इतले टायम वता देवाल विशय म्हाका करचें टायम ना मू कसं करचें म्हाका देवस्थाना वचचें टायम ना म्हाका वाजूचें टायम ना हें ना अशी ना आनी आमी आमगेलें कर्तव्य सोडचें पुरो ती ना ना देवाल विशय करका ताका हें उणी जाल्यार ना तें सम न्ही परफेक्टली आमगेलें कसं करचें आमगेले परिस्थितींत आमगेले परिवारा प्रती आमगेले जॉबा प्रती आमगेले बिझनेसा प्रती तें करूकाची कसं जाल्यार की आमी आमगेलें कर्तव्य करचें तें मेंटॅलिटी आसा पळय म्हळ्यार मनोभावना हें ना आमकां हें आमकां चिके कश्ट जाता सोडलें आमी देवाल विशय करुया म्हणून जाल्यार तुमी देवाल विशय केल्यार पळय तीच भावना आपासतान तूं येतली देवाल विशय करतना आमकां दिसतलें ह्या वेळी चड जाता कितले पंता देवस्थाना वचचें कितले देवाल नामस्मरण करचें खंयची बूक वाजोवचें म्हळ्यार हांगा आसतना अशी लेखतली थंय आसतना अशी लेखतली ती सो मेन आमगेले भावना आसता म्हळ्यार की अशी न्ही की म्हळ्यार सहनशीलता जावं म्हळ्यार सहिष्णुता म्हळ्यार अशी न्ही की म्हगेल्या जिवनांत म्हाका कितले सकयल कर्तव्य आसा ताका हांव ह्या पुरा सोडून देवाल विशय करता तशी न्ही तें त्या पॉयंटांनी कसं जाल्यार की हें एक विशय आसूं का वय लवल्यम ती लालस आसूं का की मुखारसून म्हाका देवाल चड करता आनी ती भावना अशी आसल्यार की देवा म्हाका आनीके तुगेले सेवा करता तुगेले आनीके नांव ही भावना चांग तशी आमगेले मनांत आसूकाची केन्ना म्हाका आतां हें भक्ती विनोद ठाकुराल भजन आशिल्लें तातूंत तीच भावना
देवा तुगेल खातीर मागेल प्रीत केन्ना वाडून येतलें हे मनुष्य जन्म मेळ्ळेले तसन भावल आसल्यार ह्या न्ही जाल्यारीची आमगेल परिस्थिती जिवनांत तांतू दुःख पावन पडलें की म्हाका हें करचें नाका म्हाका तें करचें नाका आनी आमगेल कर्तव्य सोडून आमी कशें की देवाल विशय करूं वता ती आनी ते थंय कसं सम करना ती तशी जावचें न्हय म्हणून प्रभुपाद स्वाम्याले तांगेल जिवनांत पळय तांणी कितले एक प्रकारार पेशन्स दाखयलें आसा 1922 तांगेल गुरून सांगिल्लें तांकां की पाश्चात्य देशा वचून तुगेली इंग्लीश लँग्वेज भारी लायक आसा पाश्चात्य देशा वचून तूं हें प्रचार करता इंग्लीश लँग्वेजान तूं म्हणून 1922 सांगिल्लें जाल्यार तांगेल तें बद्दल तांणी प्लॅन करून तांणी वचच्याक आनीक 36 इयर्स लागली तांकां 1958 तांणी बदल म्हळ्यार ते संन्यास घेवन आनी तांतू मुखार सून गेल्लीं ती मात मध्येच 36 इयर्स तांणी कांय करनी वे खंडीत करता आशिल्लीं तांणी ताचे खातीर प्रिपेर करता आशिल्लीं ती इतले की सकळ शास्त्राचें अध्ययन केलें भक्तात संघान गेलीं कसन तांणी केलें ना स्टेप बाय स्टेप तांगेली त्यात फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्या मागीर केली तांगेले बिझनेस चलयलें सो एक प्रकारान आमी पळय की खंयचे एक परिस्थितीन तूं आमकां लायक जायना आमगेल परिस्थितीन तूं तें अशी न्हय तशी न्हय म्हूण तें कशें चड दुख्ख पावन बेशी हें नाका तें सहनशिलताचें एक म्हणटात पळय विपरीत तें ऑपोजीट म्हूण लेखीत सहनशिलता म्हळ्यार आमी कसं नासतें रियालिटी एक्सेप्ट करता ती आनी त्या कश्टून बैसन अशी हेंच न्हय आमी एक्सेप्ट करता ती आनी तांतू देखून कसं एक चांकूर येता आमगेल खातीर आमगेल परिवारा खातीर आमगेल समाजा खातीर तांतू देखून तें भायर पडून मुखार वचचें पळयता कसं की सहनशिलता सहन करता म्हळ्यार एक पंत आमगेल मनांत पण कसं की एक नेगेटीव विचार येता म्हाका लायक जायना जाल्यार हांव सहन करता वे हें कसं न्हय अशी वे म्हणून सो आमगेल जिवनांत अशी पुरो विशय आसचे पुरो कसं आमकां लायक जाता ಸ್ವಲ್ಪ विशय कसं आमकां लायक जायना जाल्यार हें प्रिंसिपल सहिष्णुता तरोर अपि सहिष्णुता हाचें सहिष्णु हें चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें हें सिद्धांत कसं न्हय ಸ್ವಲ್ಪ विशय आसतलो आमगेल जिवनांत कसं आमकां लायक जाता ಸ್ವಲ್ಪ जिवनांत असल विशय येतलो खंयचे आमकां लायक जायना आमकां आमी कम्फर्टेबल ना ती जाल्यार हें पुरा सिच्युएशनांत मेन सिद्धांत एक स्टेप मागशी घेवन आमी पळोवका म्हळ्यार आमकां देवाल सेवा करता देवाल भक्ती करता देवाल नामस्मरण ह्या परिस्थितींत हांव कशी तांतू मागीर मन लावयता तो एक व्हड विशय तशी आमगेल मनांत आयल्यार कसं की तसल परिस्थितीन तूं कसं एक पंता पुरा जिवनांत विंगड परिस्थिती येता जाल्यार चिके एक लायक जायना ते परिस्थिती कष्टा परिस्थिती तांतूय म्हणटात पळय एक सेल्फ डिसिप्लीन दवर न्हू कशी आमी चिके मुखार सून वचयता कसं नाही पुणी थोडे आमकां जाल तितले आमी साध्य करतात पळय तांतू कशी मुखार सून वचयता त्या आमी पळय ती भावना एक व्हड म्हणून पकाने कोणी स्टुडंट्स आसा ती विद्यार्थी जन आसा ती आतां वाज्यूच वेळार म्हळ्यार कसं वाज्यूच टायमार रामायण महाभारत असल पुरा वाचून बसली ती की ना हे भक्ती विशय चांग विशय म्हूण न्हय तो समय न्हय तें एग्जामा पशी फुडें कसं त्या एग्जामा विशय तें वाचूका पडटलें न्हय महाभारत रामायण त्या टायमार वाचून बसयत ना आनी मात अशी पुरा आमगेल मनांत येवचें पुरा आमगेल स्टुडंट असो कसं आमगेल कसं कर्तव्य आसा पळय तें आमकां करूं लायक जायनातल्यार आमी तें एस्केप करचें देवाल विशय घेता ती म्हळ्यार आज कसं की आमगेल कर्तव्य आसा तें करचें आमकां नाका देवाल नांव घेता ना त्या टायमार तुमगेल कर्तव्य करता देवाल नांव घेवचें न्हय देवाल नांव घेवचें केन्ना चांगाची जाल्यारीची खंयचे एक पुरा जे खातीर एक समय आसा ते स्टुडंटान वाजूच टायमार देवाल नांव घेवन बसल्यार मागीर देवाल नांव घेवचे टायमार तो वाजूच विशय लेखतलो म्हळ्यार आमगेल कर्तव्य करतना आमी देवाल विशय लेखता ती आनी देवाल विशय करूं बसतना आमगेल कसं कर्तव्य आसा तें आमगेल मन सांगता तें काम बाकी आसा हें काम बाकी आसा हें करूंक आशिल्लें तें करूंक आशिल्लें म्हणून सो असल तें म्हणटात पळय आमगेल कर्तव्य सोडून कसं आमकां लायक जायना आमकां सहन करूं जायना तें चुकोवचे खातीर आमी देवाल विशय करचें पळय तें देव सांगता ते रजोगुण त्याग म्हणून भगवद्गीतेन देव सांगता दुःखमिति एव यत्कर्म काया क्लेश भय त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत म्हळ्यार हें दुःखम इत एव यत्कर्म कसं की एक परिस्थितीन तुमगेल कर्तव्य करतना तुमकां दुःख येता आनी तें तुमकां सहन करूं जायना ताजे खातीर तुमी त्याग करून सांगतात की हांव देवाल विशय करता तें देव सांगता
ते रजोगुणाच त्याग म्हणून ते समफल ते चांग फल नाही त्या म्हणून बदल म्हळ्यार आमगेले कशें तें कर्तव्य आसा त्या कोरून आमी ह्या परिस्थितीन कसं लायली ती आनी देखून कशी भायर पडयता आमगेले कसं कर्तव्य ते सूक्ष्म रुपार आमी त्या मनावर न्हू आमगेले म्हणटात पळय खंयची रुपार हांव ह्या परिस्थिती अशी करूयत की मुखार सुनवे म्हगेलें जीवन चांग रुपार जावं तशी पळयता म्हळ्यार कशें हें परिस्थिती आमकां लायक जाता लायक जायना ते विशय पुरो येता आसता जाल्यार आमी कशी म्हूण आमगेले पुला लेखारी कर्तव्य करता करताची कसलें की आमी सांगल्या मन आमगेले कर्तव्य कसं ह्या संवसाराचे कर्तव्य करताना आमकां मन आमगेले सांगता हें पुरा सोडी देवाल विशय करी आनी देवाल विशय करताना आमगेले मन सांगता हें कसं न्हय तुगेलें इतलें पुरा कर्तव्य आसा परिवाराचें हें पुरो सोडून तूं देवाल विशय कर्तव्य म्हणून सो अशी पुरा चलता आसता जाल्यार आमी कशी हें सिद्धांत म्हळ्यार लायक जाता लायक जायना असल पुरो विशय आसच्या पुरो जाल्यार आमी कशी हें डेव्हलप करून आमगेलें एक फोकस देवाल विशय करून आमगेलें कशें की आनी तूं मुखारसून भक्ती विशय ते सिद्धांत सोड अशी आमगेलें जीवन कशें करूं येता तो एक व्हड विशय सो आनी तूं आनीक एक पॉयंट आसा मे बी नेक्स्ट टायम आमी डिस्कस करूया 7:47 जाल्ले सो आतां आमी एक राउंड हरे कृष्णाचे महामंत्राचे म्हणूया एक हे दोन विषय तीन विषय आमी आज मुख्य पॉइंट डिस्कस केले ते समराइज करता फर्स्ट आमी एक पॉइंट डिस्कस केले कॉल ऑफ वॉर विथ रियालिटी म्हळ्यार कशें की एक जिवनाचे एक आसा ते परिस्थिती आमी एक्सेप्ट करून ताचे विशयी चड दुःख पावन अशी कसं की आमी केन्ना खंयचे परिस्थिती एक्सेप्ट करना अशी ताचे विशयी मस्त दुःख पावता ती तेन्ना आमगेलें तें बर्डन आसा पळय मना वयर वजन डबल जाता जाल्यार ते एक्सेप्ट केलें जाता तातूंत कशी भायर पडचें त्या मनांत ट्राय केल्यार तातूंत देखून आमी भायर सोडचे आसा सो तें एक आमी पॉइंट केलें डिस्कस केलें आमी तें एक ताजे खातीर डिसिजन केलें की कोणी कूल एक 20 किलो करून दुड्ड आसलें ताणें 40 किलो विकलें अननेसेसरी 20 किलो उकळटा आसा और आमी आनीक एक पॉइंट डिस्कस केलें की फ्लू आसतना ते फ्लुआक इना चड तें दुख्ख तें पिकनीक वचचें मेळ्ळी आमकां ताजे खातीर चड दुख्ख आसा म्हणून सो सहनशील म्हळ्यार आमी कसन तें परिस्थिती एक्सेप्ट करचें दोन्ही विशय म्हणल्यार आमी पळयलें की सान व्हड विशय जाता आसता जाल्यार आमी त्या गिताचे भगवद्गीतेचें एग्जाम्पल पळयलें देवान अर्जुनाक सहन करूं सांगिल्लें जाल्यार सहन करता करता युद्ध वय करूं सांगलें म्हळ्यार स्वल्प विशय आसा अधर्मा विशय अर्जुना खातीर तें तूं सहन करचें नज धर्मा कार्या खातीर मुखार सहन कसन करता ते धर्मा कार्य करताना कसन तुका ताची विपरीत कसन परिस्थिती जावचें पुरो तुगेले गुरू खातीर भीष्मा खातीर प्रीत आसच्या पुरो जाल्यार ते धर्मा कार्या खातीर हांगा तूं कसन दुःख जाता तुगेले गुरुजना लढाई करताना तें सहन करता सो आमगे पुरा जनाल जीवनान तूं सान व्हड विशय आसता खंयचे विशया महत्व दिवका खंयचे विशय सहन करता आनी खंयचे विशय सहन करूं ना लायक सहन करचें म्हळ्यार आमगेल्या मनांत येता नेगेटीव विचार येता सहन करचें म्हळ्यार नाका नातल्यार सहन करून घेवचें म्हाका जायना तशें न्हय खंयचे सहन करचे विशय ना तो सहन करचे न्हय जाल्यार एट एनी पॉयंट ऑफ टायम आमगेले परिस्थितीन कसो व्हड विशय कसो सान विशय तें आमी डिसायड करता आमी विंगडजनाल खातीर जजमेंट करचें सम न्ही की हें सान विशय कसो जाल्यार आमगेले खातीर सान विशय तागेले खातीर व्हड विशय आसच्या पळय और विंगडजनाल खातीर कसो व्हड विशय आमगेले खातीर सान विशय तो पुरा जनाल व्यक्तिगत परिस्थितीन सान व्हड विशय आनी तागेले जिवनाची परिस्थिती आमकां विंगडजनाल जिवनांत कसन कश्ट आसा तें आमकां गोतना तें आमी जजमेंट करूंक वचचें ना जाल्यार तुमी व्यक्तिगत रुपार तुमगेल्या जिवनांत खंयचे विशय म्हत्वाचो खंयचे विशय म्हत्वाचो न्हय ताका सहन करता ताजें तें सोडून आमी मुखारसून जिवनांत चांग रुपार करूं येता तें एक पॉयंट सान विशय सान आनी एक लास्टार आमी हें पॉयंट डिस्कस केलें एक मेन सिद्धांत कशें न्हय सहनशिलताचें की फ्लेक्सिबल अशें म्हणून कसं आमी प्लॅनिंग करतना आमगेलें म्हणटा प्लॅना लेकार जायना आमी देवाल नामस्मरण करचें अशें पूण खंयच्याय विशयांत जाल्यार एक व्हड विशय अशें आसता म्हळ्यार एक पंत आमी आमगेलें कर्तव्य आमकां करचें आमकां लायक जायना तें सहन करता कर्तव्य असलें करता परिवारा प्रती आमगेले बिझनेस असले कस्टमर्सा प्रती और जॉबांत असले कसं असलें तें करता तांचे दुःख आमकां सहन करूं जायना म्हणून आमी देवाल विशय करतात मात ती भावना असल्यार देवाल विशय करतना आध्यात्मीक जिवनांत तुवें कश्ट असल्यार आमी देवाल विशय वेळ सोडटलीं सो तें सहन करचें पडटा त्या परिस्थितीन तूं खंयची व्हड विशय खंयच्या विशय एस्केप करच्या खातीर आमी विंगड विशय करतात पळय तेन्ना तें समान न्हय आमी तें एग्जाम्पल पळयलें की वाजूच समयार स्टुडंटान देवाल विशय करूं बसल्यार तर कसं की ताका तें वाजूच्या लायक जाना
तेन्ना देवाल विषय करची टायम आयल्या री ताका त्या वेळ लायक जाय आसना तेन्ना तो तागेले कर्तव्या विशय लेखतलो. सो खंयच्या प्रकार आमगेले मन अशें आसता की आमगेले संवसाराच कर्तव्य करता मन आमगेले सांगता की ह्या पुरो सोडी देवाल विशय कर, ह्या पुरो सहन कसले करता. आनी देवाल विशय करतना आमकां अशी मना येवचें पुरो कितले पंथा देवस्थाना वचचें, कितले शास्त्र वाचूचें, कितले सत्संग करचें ना बाय इतले पुरो करूं जाता. सो सहन करचें म्हळ्यार खंयच्या म्हत्वा विशय आमी घेवका जे ती तांगेल मनोभावना अशी आसल्यार की आमी चुकोवचे प्रयत्न करतात पण आमगेले कर्तव्य ते जिवनांत खंयच्या परिस्थितींत मागीर ते आमी कसने आमगेले रिस्पॉन्सिबिलिटी आसल्यार आमी चुकोवच्याक प्रयत्न करतलीं. हें सहन करता हो एक व्हड विशय कृष्णान अर्जुना सांगिल्लें की आमगेले कर्तव्य पथा वतना ಸ್ವಲ್ಪ विशय सहन करता पडटलें जे धर्मा कार्या खातीर कशें करता तें कर. हरे कृष्णा कसं चूक जेवण असल्या पुरो क्षमापण करया ती चिके लेट जालेलं आसा आमी त्यात हरे कृष्ण महामंत्राचे 108 मंत्र करूया मागीर कोणाले कसं कॉमेंट असल्यार केले असे डिस्कस केले असे आणि नेक्स्ट टाइम ह्या टॉपिकार चिके आमी कंटिन्यू करूया आणि कसं पॉइंट असले. हरे कृष्ण. साऊंड येतो असलं. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम. तावड़ी चल रहा है 5:40 हरे बस. कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಪೂರ ಜನ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ केलेले. आज के 8 घंटे चर्चेने ताका क्षमापण मागून घेता. तुमगेले कसं नाही कॉमेंट्स कसं नाही असल्यारी सांगेत शेअर करूं येता. धन्यवाद पुरा जणांना हे सेव करतल भाग घेतलेस. कोणाक कसं शेअर करूं येता. नेक्स्ट टाइम आम्ही ह्याच टॉपिकार आनी कंटिन्यू करूया. हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट संडे ह्याची तरोर अपि सहिष्णुना ह्यांची पॉइंट आम्ही कंटिन्यू करूया. चैतन्य महाप्रभू ह्या महान शिष्टाष्टकमान कशी आमगेले एक मनोभावना आमगेले देवाल प्रीती भक्ती वाढस कशी जावं हे प्रार्थना करून पुराजन भक्ताले तांगेले चरण कमला तांगेले आशीर्वाद घेऊन आम्ही पासून वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय. शुभ प्रभात. हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम हरे कृष्ण.